बांबोळे आयची सकाळ एका टेम्पो अपघातान उजवाडली। हायवे वयली बॅरिगेड्स मोडून डिवायडरा वयल्यान सुमार 50 मीटर टेम्पो घसटत गेलो। मडगाव ते पणजी सर्व्हिस रोडाचेर हो अपघात जालो। बरे म्हणून बरे, कोणाचो बळी वचूंक ना। पळयात विन्सन रोजारियोचो रिपोर्ट। हे पळय आतां हिंगा GMC कडल्यान NH66 चेर वचपाची NH66 एंड सर्वीस रोड टू GMC हो डिवायडर पळय हिंगा स्टार्ट जाला हो सर्वीस रोड आनी हे टेम्पो व्हेकल पिकअप हे डिवायडराचेर मारून अबाउट मोर दॅन 50 मिटर्स पळय तो आतां हेजेर तुमी चिंतपाचें आतां हेजी स्पीड पळय कितली आहली पळय ती इतलो डिवायडराचेर अबाउट 50 मिटर्स मारून हे बॅरिकेड आनी हाय हे हायली स्ट्रॉंग बॅरिकेड ही विथ अ थिक मेटल आनी ती पळय मोडून पळय कितें केल्या पळय ती सो आतां हेची तुमी हेची स्पीड कितली आसतली पळय ती आनी इतले स्पिडीचेर हे सगळे पळय तेणी अबाउट 50 मिटर्स हे पोल आनी बॅरिकेड मोडल्या आनी ओवर 50 स्पिडीचेर हो मागीर हिंगा शिरकोला। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी।